बुधवारा राज्यात वेगवेगळ्या दत्त मंदिरांनी दत्त जयंती मनयली। ह्या निमतान देवळांनी विविध कार्यावळी जाल्यो। कांय गावांनी फांतोडेर पालखी जाल्यो जाल्यार कांय कडेन देवळांनी आरती कीर्तन जालें। महाप्रसाद जालो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अध्यक्ष श्री क्षेत्र पिंपळेश्वर दत्त मंदिर ट्रस्टाचो अध्यक्ष। सो तुमकां सगळ्यांक दत्त जयंतीचे हार्दिक शुभेच्छा। आज हांगासर सकाळी काकड आरतीच्यान सुरू जालो हो उत्सव। तेच्या नंतर दत्तभक्त माधुकरी हाडपाक गांवागांवांत फिरले। नंतर दनपारां आरती जाल्यो, राजभोग आरती जाल्यो आनी तेच्या नंतर महाप्रसाद सुरू झाले। 1 ते 3 हांगा महाप्रसाद आशिल्लो। जवळ 15 ते 16,000 लोक हांगा महाप्रसादाचो लाभ घेवन गेले। नंतर हांगा कीर्तन आशिल्लें। मागीर 5 वाजता दत्त जन्म जालो आनीक आतां सांजे म्हणल्यार रात्री 9:30 वाजता पालखी आसतली। भजन पालखी जातली पयलीं आनी ताच्या नंतर भजनाचो कार्यक्रम आसतलो।